लोकशाही रे बाबा लोकशाही केव्हा लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय केव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही बरे रे बुसत्या गोयना तुम्ही बसा आमाशे माझे काम करून येता बरे अरे बसते हो टुरिझम करून हे आमकांच लुटपाक लागल्यात मरे कित जालें सांग मरे तू काय लुटलो अरे पयर हांव बागान गेलो रे बागान कित्याक रे आमगेर सोयरे येयले रे तांकां घेवन बागान गेलो मुतपाक लागून मरे सुलभ शौचालयान गेलो अरे कितले पयशे मागचे रे तेंच्यांनी कितले रे 20 रुपया 20 रुपया अरे बाप रे लुटी धंदो मरे हो मागीर तुवें पयशे दिले रे ताका अरे 2 मिनटाचें काम पूण वाद घालचो पडलो 20 मिनटां अरे दर पत्रक दाखयनात रिसीट दिनात फोटिंगाचो वेपार 5 रुपया दिले आनी कूस मारली गोंयांत मरे हो असो तो लुटालुटीचो धंदो चल्ला देखून मरे ट्युरिस्ट एकदां येयल्लो परत गोंयांत येयना तूं पयलीं मरे चड शाणो हांव मरे असल्या कामाक टॉयलेटान वचना आडोशा वयता आनी काम करून सायडी सोदता शी अरे बरें न्हू रे तें कायद्या भायर रे तें जाण मरे गोंयना आमच्या देशान मरे कायदे म्हणटा ते चड जाल्या देखून मरे ताका कोणूच वालो दिना अरे तुजो हो सादो मुतपाचो प्रॉब्लम ते दीस स्टुडंटाचेर दाखयल्लें मरे हे पार्किंग करूंक पयशे घेतना लुटतात मरे लोकांक विकले रे बाबा या राजकारण्यांनी सारखे हा कोणाचेर कोणाचो वचक म्हणून ना कितें जालें तर अरे कितें जातले रे हा हे अमृतें करता पळय च्या तेजी च्याची रूच तरी बरी आसता ती दीसभर मरे तुज्यान जिबेर लोळो येता हे कितें बरयतात कितें वाचतात मरे काय अर्थूच ना आयल्ले दिसा कोणाचे तरी प्रतिक्रिया हाडटात अरे मिडिया म्हणजे कितें रे आनी तुमचे कडेन लोक ना दोग जाण कोण मेळटात त्यांच्यात घालप कोणी कितें खंय झगडलो कोण मेलो कोण जिखलो प्रतिक्रिया त्या दोगांची आनी लोकूच ना कितें सांगत तूं आप्पा सरकारी ऑफिसान गेलो कामाच जायना फक्त थंय आशेखोर बसल्यात वजन नासल्यार म्हाका दिसना कोणाचें काम जायतशें सारकें अरे आनी खंय 500 तरी सरकारी जांवय घेवपाचे आहात कामाचेर हय हय तशें जाल्यार ह्या परिवर्तनान आमची कामां जावपाची आशा आसा तर दोत्तू आप्पाचे केंस मरे धवे जाले कळ्ळें अरे तूं पिसो तुका एक सांगता हांव हे मरे कांय घडपाचें ना परिवर्तन येवं नाजाल्यार आनीक कितें येवं म्हाजो दादा मरे एक ओपार मारतालो कसली रे म्हाजो दादा म्हणजे मरे आजो हा 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 वाश्याक गेल्लें शीत मुठला घेना कितें आनी हाचो मिनींग कितें तर अर्थ आयक वाश्याक गेल्लें शीत म्हणजे मरे सुकिल्ले गोटे आसता पळय ते सुकले की ना ते मरे घट्ट जाता निबर जातात आनी ते मरे मागीर तूं कालयतना उणी करतना मरे तुज्या मुठीन येना मूठ म्हणजे कितें एकजूट संघभावना हे आतां पळय सरकारी अधिकारी आसा पळय हे वाश्याक गेल्ले म्हणजे कितें ते तुका एकठांय येवचेत ना हांगा थंय पातळ्यात संघभावना ना आतां संघभावना म्हणजे तूं RSS म्हणशी खंय तरी आंदोलन जालें की तुमकां दुबाव RSSचो आतां सांग पोटान मुड्डलें कोणें तरी कितें खावंक चुकीचें दिलां म्हणून तुमकां दुबाव तशें नासता कितलीय परिवर्तनां जावं हे अधिकारी मरे सगळे वाऱ्यारूच आसतले फक्त आपली पोटां भरपाची काम हे पळय दत्तू आप्पा तुमी उलयता तें खरें पण आवाज कोणूच काडिना अरे आवाज काडिना म्हणजे कितें आवाज काडपाक गट्स लागतात मरे हा ते कोणाकूच ना आपूण जर सत्यान वागत न्हू कोणाचोच भंय उरना जाय तसलो आवाज काडूं येता पूण दत्तू आप्पा गोंय बरें आनी लोकशाय बरी अशें तुमी केन्नाच म्हणनात हें कित्या खातीर कितें आसा मरे शाण्या विरोध जाली टिका जाली की रोखडोच मरे मनीस आबूज जावंक फावना भितरल्यान कितें तरी शिकपाक जाय कळ्ळें तुका आतां कितें जाल्ला सत्ता आसा पळय ताका तूं कितें म्हणशी तो रोखडोच चाळवता बराबर एकदम बराबर होतो अप्पा अरे कोणाच्या पोटान पळय वळटा तेन्नाच ते पोट दुखता म्हणून तो आल्याचो रोस मागता पोट दुखता म्हणून भेटत कोण कित्याक नाटक करतलो सांग पळोवया हा आतां कितें आहा थोड्यांक मरे पयशांचो मद नाजाल्यार सत्तेचो मद मारता
मागीर तो आपल्याक जाय तें करता. तुजें कितें जालां रे? तुजी तकली बिकली सारकी ना कितें रे? तूं मदींच उठता घुंवता, हा? कसली पिटी करता काय कवायत करता रे? रमेश तवडकराक सांगू स्पोर्ट्स मिनिस्टराक तुका एक पीटी टीचर म्हणून जॉब दी म्हणून हरशीं तुजें पोट बरें व्हडलें आहा रे. दत्तप्पा धवळकर म्हणटाय तूं पूण तो बरो हुशार मनीस. अरे ते सगळें बरें आसा रे, पूण तूं आतां उठलो अस्सो घुंवलो कित्याक म्हणून? दत्तप्पा माझी तकली घोवंक ना, हांव घुंवलो. कित्याक जाणा हो पर्रीकर कसो घुंवता पळय ते तुका दाखोवपा खातीर. यू टर्न अशें अबाउट टर्न. बरो हुशार आहा मरे तर तूं. आतां गमलें मरे. हॅलो हां सर लेफ्ट टर्न घे. लेफ्ट टर्न और राईट टर्न. ओके एक मिनिट हांव येता. येयलो थंय येयलो हांव आयलो. बरो हुशार मरे तूं. हा आओ जाओ गोवा तुम्हारा. कोणाक आवो जावो म्हणटात रे? बस तूं. आमी तुका आओ जाओ म्हणना, हांव राजकारण्याचें उलयतां. अरे कितें चलना, हो काडटा ताका मारता, हाज्या जिबेक हाडना हो तुजें कितेंय उलयता. खंयच्या थराक राजकारणी पावल्या पळय, शी सोंसपा सारकेलें ना. अरे कितें चलना गोंयान ह्या दिसांनी. हांवूच नको फुडें कितें जातलें पळय तें. दत्तप्पा म्हाका एक मरे बरो उगडास येयलो. तूं ते बांदोडकराचें राजकारण चोयलां रे तेन्नाचें. अरे हय तर कितें उलयता रे तूं. अरे बांदोडकार पळय चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना हांव चवथेन काय कितें शिकतालो आसतलो कळ्ळें. अरे तेणें पळय तेन्ना ह्यो शाळा बांदल्यो, ताका लागून आमी शिकपाक पावले. आनी तेन्ना भाशा बी काय ना, सगळें शिक्षण मराठीन, हय. सगळ्या धर्माचे लोक शाळांनी शिकताले. मराठी इंग्लीश जाय हे बी काय बोवाळ नासतालो तेन्ना. कोण मंत्री आसले रे तेन्ना? अरे 70रीचो खासो भायरसून शिकून आयलो, गोंयान पावला मात भाऊ बांदोडकराच्या नदरेक पडलो, जालो मोगोचो आमदार. म्हणजे दोत्तू अप्पा तू तो फाटलो मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणो त्याच्या बद्दल उलयता काय कितें रे? हय. अरे पूण तो काँग्रेसीचो मरे. आगो खूब जाणांक खबर ना गो, तो पयलो मोगो पक्षाचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आमदार. कितें म्हणजे हेरा भाशेन तोय पक्षांतल्यान फुटून गेलो तो? हेच तर तुमी मगो चुकीचें उलयतात. प्रताप सिंग राणो ताका खासो म्हणटात पळय, तो बाकीच्या भशेन न्हू. ते हेर राजकारणी खूब कडेन घात करून गेले, हाणें केन्नाच कोणाचो घात केलो ना. ताका दिसलें की आपल्याक एका दुसऱ्या पक्षान वचपाक जाय. ताणें शिवाच्या पार्टेक सांगलें, मोगो पक्षाक सांगलें, आपूण हाजे फुडें तुमच्या शिवाच्या निशाणीचेर निवडणूक लढचो ना अशें सांगलें. बरे भशेन सांगलें. आनी मागीर उपरांत तो दुसऱ्या पक्षान गेलो. फाटीन सुरो खुपसूंक ना कोणाच्या प्रताप सिंग राण्यान. जाण दत्तप्पा देखून हे 70चे लोक मरे ह्या खाशाक खूब मानतात मना पासून. अरे दत्तू आप्पाक सगळेच मानतात म्हणून तर आमी हांगा येता. अरे गोंयनाथ ते म्हाजे बद्दल उलयनात रे. मागीर? हांगा आतां पळय कितें उलयता आमी ते 70च्या खाशा बद्दल, प्रताप सिंग राण्या बद्दल उलयता. अशें त्या खाशान मरे बरें राजकारण केलां तेच्या टायमार. आनी आतांचे पळय, हो म्हाजो मावस भाव लायले कामाक, हो म्हाज्या पार्टीचो लायलो कामाक, असलें राजकारण चल्लां. हो म्हाज्या बायलेचो भाव लाय कामाक. हालींच्या तेंपार मरे आमकां अशेंच भोगचें पडटा. पयलो प्रश्न येता तो तूं खंयच्या समाजाचो रे? प्रताप सिंग राण्यान अशें केन्नाच केलें ना जाणा मगो. आपल्या समाजाचे लोक सुद्दां आपल्या कडेन येतना ताणें तांकां सांगलें, समाजाचें नांव घेवन येवं नाकात. आपल्या कडेन कितें काम घेवन येतले, गोंयकार म्हणून येयात, गोंयचें नांव सांगात. हय आयज मेरेन गोंयचो विकास आनी प्रशासनाचेर दबदबो दवरपी दुसरो मुखेलमंत्री हांवें पळोवंक ना. एकदां जर हय म्हटलें न्हू जाल्यार केन्नाच ना जावपाचें ना, आनी ना म्हटलें जाल्यार केन्नाच हय म्हणपाचो ना. ए गोयना आनी आमचो मनोहर भाई कितें तो? मोदीन लेगीत तेका प्रशस्ती पत्रक म्हणटा तें दिलां. भाई प्रशस्ती पत्र दिला म्हणटा. हय. वन मॅन शो. आपूण रावता पणजे आनी पणजेकारांचें चिंतता, म्हापशाक पडली पाड. कळ्ळें तुका? सारकें. पण प्रताप सिंग राण्याचें तशें ना. पणजेकारांक पळय ज्यो सुविधा मेळटा तितल्योय सुविधा ताणें अख्ख्या 70कारांक दिल्यो. 70रीन कितें ना विचार. तेजी विजन म्हणटा पळय, म्हणजे दृश्टिकोन पळोवपाचो पॉवरफुल. अरे ताणें पळय प्रशिक्षण केंद्र बांदले पुलिसां खातीर, रान खात्या खातीर प्रशिक्षण केंद्र बांदले. अरे केदो व्हडलो बस स्टँड बांदलो, मार्केट बांदले, तरेतरेचे प्रोजेक्ट काडले. अरे पणजेन आसा तसले आयनॉक्स सुद्दां हाडले मरे ताणें 70रीन. हय
आणि आमच्या गावात साधो ग्राउंड ना मरे खेळपाक भुरग्या खातीर हो ग्राउंड ना तो ना आणि या फुडल्या 2-3 वर्सां जातलो काय जावचे ना ही शाश्वती ना आणि लोक असे उलयतात. साळगांवान मुखेलमंत्री दिलो पूण कितें केलें ग्राउंड ना बरें नाटक करतले जाल्यार हॉलूय ना. अरे साखळे वचून पळयात मरे कला अकादमी इतल्या दर्जाचे मरे रवींद्र भवन बांधले ताणे स्विमिंग पूल बांधलो हॉस्पिटल बांधले रस्ते सुदारले कितें करूंक ना ताणे साखळे. पुरो पुरो दोतोर अप्पा आता बोश्तो दुस्वासात हांगासून. अरे तुका आनी म्हाका दुस्वास कित्याक रे ताचो मनशाच्या हातान सत्ता आयली काय ना तेणे मरे त्याचो वापर लोकां खातीर करूंक जाय. तेणे पयले साखळेन वाळपयन आपल्या 70 सगळ्याक भुरगीं शिकतात नवी इस्कॉलां उबारली कितलीं इस्कॉलां उबारली रे ताणे हा आणि मागीर तेणे मरे पर्या जागतीक दर्जाचे वर्ल्ड लेवल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हाडले कळ्ळें तुका. हालीं मरे काँग्रेसवाले तेचेर बेजार जाल्यात. विरोधी फुडारी फेल गेला अशे लोक म्हणटात. खरें रे तुका हें? अरे ते कितें जाला मरे तो पचपचीत भानगडींनी मरे वांटो घेना. हाजो गव्हर्नमेंट उड्या तेजो गव्हर्नमेंट उड्या ताका त्यो कटकटी नाका. तो म्हणटा आमचे कडेन मेजॉरिटी आहा गव्हर्नमेंट करूया नाजाल्यार नाका. पूण थोड्यांक मरे ते आवडना ताचो स्टँड कितें आहा तो कळ्ळें. दुसरी गजाल मनोहर भाई तूं म्हणटा पळय तो मुगो चीफ मिनिस्टर आसतना प्रताप सिंग राणो सभापती आशिल्लो. ताणे आपल्या पक्षाच्या मनशांक सरळ सांगलें आपूण सभापती म्हूण आसा तेन्ना आपूण निरपेक्ष म्हणजे कितें पार्टी पॉलिटिक्स आपल्याक लागची ना. आपूण काँग्रेसी वटेन निर्णय सदांच दितलो अशें धरूं नाकात. आपूण आज सभापती आसा अशें सांगपी मनीस वालोर आसा. बराबर दोतोर अप्पा असलो मनीस मरे सेंटरच्या राजकारणात आसूंक जाय आणि तो जर थिंगा उबो राहा जाल्यार मरे दोळे धाक्कून येता आणि माझो वोट मरे तेकाच. तशें जाल्यार बोस्त्या म्हाजोय शिक्को तेकाच. बराबर. अरे तुम्ही तेजेर शिक्को मारूंक सोदतात खरें पूण तो मरे सेंटराच्या राजकारणाक वचपाक सोदिना. गोंयांत रावून गोंयच्याच लोकांची म्हणजे आमची सेवा तो करूंक सोदता. तुमकां खबर आसा जाल्यार हांव नकळो ताका आतां मरे 75 वर्सां जाता. हय हय पूण तुमी ताका पयला अरे राव कसो रे उबो असो ताट 75 वर्सां जाली अशी तूं म्हणचोच ना. ताट मानेन उबो रावप ताट मानेन चलप कळ्ळें. आज हांव मरे मागतां की 75 वर्सां जाता तेन्ना देवान ताका बरी भलायकी दिवची आणि अशेंच ताचें आरोग्य सांबाळून गोंयकारांची सेवा करूंक दिवची. या आमी आतां लोकशाय हालींच्या तेंपार मरे बसत्या पेपरार बरी गजाल म्हणून वाचूंक येत जाल्यार मरे भाग्य समजुपाचें. सगळी कडेन फटींगपणां चालल्यात बलात्कार खून चोरी. अरे रे येता येता पुतो मरे आमकां सगळीं पिल्लां दिवन जाल्ले. पिल्लाशी कित्याक घेता रे दोत्तू अप्पा जिवाक बी बरें दिसना काय कितें. ना गो हांव ह्या पेपरांतल्या लोकांचें उलयतालो. सगळे मुगो आगुस्तिना भशेन जाल्यात. सांगलें की ना हय हय करून घणसाबेला भशेन तकली हालयता आनी निमणे आपणाक जाय तेच करता. आतां लुसोफोनिया गेम्स आसा न्हू व त्या बद्दल मरे वचून रमेश तवडकराक सल्ले दिता. स्पोर्ट्स मिनिस्टर त्याचो एडवान्स आयकत अशें दिसता तुका. आतां तुका हांव कितें सांगू हा अरे अमृते सुद्दां म्हाका मरे एक एकदां एडवायस करता. आतां तेतूंत हांव बरो ना जालो म्हाज्या खबरेक लोक येवंक लागले. अरे खबरेक येता खबर घे आनी वाचा. कोण सांगता आयुर्वेद दोतोराक दाखय. कोण सांगता ही गांवठी वखदां कर. कोण सांगता शीत जेव नाका. कोण म्हणटा पुडव्या न्हेसू नाका. अरे हांवें तुमकां सल्लो विचारला रे तातूंतले अमृते आपलो एडवायस दिता. आनी हें कितें गो उदक सप्लाय करपाचो धंदो सुरू केला कितें. अरे ना रे दोत्तू अप्पा पळय मरे हांव साळगोच्या तिट्यार उबें आसलें म्हजो पाटलो घेवन. इतल्यान एक बस आयली आनी रावली. बसींतल्यान गोपीन म्हाका उलो मारलो आनी म्हणलो यो मिटिंगेक 500 रुपया मेवतले. आनी हांवें वेळ काडला रे पाटलो उडयलो कॅबिनान आनी चडले आनी बसले सिटार आनी गेले मिटिंगेक.